राज्यातले रस्ते मुळावी बांदाव आनी येरादारीच्या सोपी करपा खातीर डबल इंजिन सरकारी सुमार 22,000 कोटी परस चड रुपया खर्च करपाची येवजण आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। जुवारीच्या पुलाचो निमणो सेगमेंट जोडपाच्या वेळार मुख्यमंत्र्यान विधान केलें। वेगवेगळ्या पद्धतीचे रोड्स जी कनेक्टिविटी आमी स्टेटीत अवेलेबल केल्या ही डबल इंजिनच्या सरकारा खातीरच आमकां शक्य जालें आनी 2014 पासून आयज पर्यंत आमी वेगवेगळे प्रोजेक्ट आमी जर तेजी कॉस्ट काडूंक वचत जाल्यार इट इज एप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता 22,000 कोटीचेर ताज्या पेक्षा चड पावतली। 22,000 कोटी पेक्षा चड हे आमी स्टेटीत इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर ओन्ली फॉर द रोड्स आनी अशा पद्धतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर वी आर स्पेंडींग। ह्या प्रोजेक्ट ह्या जी कॉस्ट जी आसा इट इज 1,436 crores। आमी 3 फेजींनी हेजी पॅकेज 1, पॅकेज 2 आनी पॅकेज 3। पॅकेज 1 वीच वी हॅड कंप्लिटेड फ्रॉम द बांबोलीम टू द पुलाच्या सुरवातीक जे आमी एंड केला आनी हेजी कनेक्टिविटी जाली आमी पॅकेज 2 आनी पॅकेज 3 म्हणजे जो आमच्या बेर्ना जंक्शन टू डायरेक्टली टू द बांबोलीम म्हणजे आमी एकदा ब्रिज कनेक्टिविटी जाली। ब्रिज इज इन फेज 2nd एंड दॅट कनेक्टिविटी जी आमी कंप्लीट केला वीच इज इन 3rd कनेक्टिविटी हेजी पुराय कनेक्टिविटी करपाक शकतले। त्या खातीर म्हणजे म्हाका दिसता की ह्या आधुनीक काळात असले ऐतिहासीक क्षण हे खूब कमी क्षण मेळटा आनी ह्या वेळार आमी सगळे जाण विटनेस आसा।